नमस्कार आणि योकार हांव महिमा तुमचे परत एकदा स्वागत करता बियॉन्ड द स्पॉटलायट ह्या कार्यावळीन. आयज आमच्या वांगडा आसा अथर्व नाईक, जाका तुमी स्टुपीड डिक्टेटर म्हणून वळखतात. जेणी खूब यंग एजीर तेजी वळख केला. जेणी तेजे कडेन 3 तेज्यो आपल्यो अश्यो कंपनीज आसा. एक आसा ती मार्केटींग एजन्सी, दुसरी जावन आसा ती व्हिडिओग्राफी आनी तिसरी आय थिंक रियल इस्टेट जे तेणी हालींच स्टार्ट केला. योकार तुका अथर्व. सो हे स्टुपीड डिक्टेटर नांव खंयच्यान येयलें फर्स्ट ऑफ ऑल तें सांग आमकां. ओके सो स्टुपीड एक्चुली कशें जालें की हांव आय एम अ वेरी किओटीक किड. पळय ल्हानपणासान हांगा हें करनाका म्हळ्यार तेंच करप. सो मम्मा फॉर एवरी स्मॉल रिजन टू से डोंट डू दॅट स्टुपिडिटी. स्टार्टेड पयलीं वायट दिसतालें. मागीर आय गॉट सो यूज टू इट दॅट आय जस्ट थॉट की शी कॉलिंग मी स्टुपीड इंस्टेड ऑफ टेकिंग एज एन इन्सल्ट लेट्स टेक इट एज अ कॉम्प्लिमेंट. And then so I kept that stupid and dictator is for the reason I always like leadership. म्हणल्यार I was a head boy since childhood. म्हणल्यार I was in leading with everything. So I also अशें मुखार रावपाचें अशें म्हाजें आशिल्लें. सो dictator, so I just combined those both things just to keep it a unique twist like ताजे खातीर. So that created like a stupid dictator thing. आणि केन्ना चिंतलें तुवें कंटेंट क्रिएट करपाक जाय तुका? Actually, माझं content creation started in the last 2 years back. Initially, माझी ती company जी आशिल्ली ATV Films. So I used to do ad films for them. My initially one fine day my very close friend, she came up to me and she's like, तू इतले आमकां help करता to get us brands येते. Why don't you start? I said, will I be able to do it? She's like, yeah, you can do it. Give it a try. And then here I am. After so much having struggle is samko real because कितें आता it's very difficult as a boy to get a lot of followers and to get because ego issues in boys खूब आसता. तू म्हाका follow करना हांव तुका करना. But still I'm happy with my family. Stay on Instagram. बट वायल प्लॅनिंग युअर कंटेंट न्हू लायक अशी कितें गजाली तूं मायंडान दवरता लायक ग्रोईंग अप इन गोवा आमी खूब कितें पळयता आमच्या सायडीन चलता आतां सगळीं जाणां एक तेंचो एक अशें स्टोरी टेलिंग आयडिया आसता तेंचो कंटेंट आसता. सो तूं कितेर काम करता लायक तुका चड कितें आवडटा? ना हांव पयलीं द मुमेंट आय मीट अ क्लायंट तांकां पयलीं विचारता वॉट इज युअर पर्स्पेक्टीव. म्हणल्यार तुका जाय कितें तें म्हाका पयलीं सांग. टेल मी युअर प्रॉब्लम्स. आय ट्राय टू फिगर आउट सोल्युशन्स थ्रू माय विडियोज टू यू. फॉर एक्झाम्पल आय जस्ट गिव वन एक्झाम्पल. एक क्लायंट आशिल्लो ताणें म्हाका सांगलें माय बिझनस इज गोईंग रियली स्लो बट दिस इज अ प्रोडक्ट वीच आय हॅव दॅट इज व्हेरी स्पेशल. यू डोंट गेट एनीवेअर. आय सेड ओके आय विल होल्ड दॅट पार्ट. सो आय स्क्रिप्टेड इट आनी म्हाजें सदां ऑन द स्पॉट स्क्रिप्टींग आसता. विदीन लायक 15 minutes बिफोर द विडियो आय जस्ट स्क्रिप्ट आउट इन माय मायंड एंड तूच जर म्हाका तें परत सांग म्हणल्यार म्हाजें तें तकलेन उरचें ना. सो स्पॉन्टेनियस सामकें. सो हांव कितें करता तो हूक धरता. फॉर एक्झाम्पल इफ इट इज सम फॉर एक्झाम्पल चिकन काफ्रेल. So I start only, you get, a very amazing chicken kafel at this place. So people know why they should come there. So I make people come there, like want it, So that is how I usually work with. And as far as I have been working with so many brands, I have got repeated calls to do it again. But my only suggestion is you cannot do same brand in the same week or something because कितें जाता मागीर तें normalize शें जाता. So I also tell them the same thing. Actually म्हाका loss तो, but okay. If it is making them a profit, then yes. बट तुवें केन्ना चिंतलें टू स्टार्ट विथ दीस मार्केटींग एजन्सी? माझे मार्केटींग म्हणल्यार आय यूज टू प्रिवियसली डू जेन्ना आय वॉज डुईंग ATV फिल्म्स म्हाजे फुड्यान खूब कनेक्ट्स आशिल्ले ऑफ इन्फ्लुएन्सर्स. सो म्हाका कितें जातालें की वेन आय वॉज शूटिंग दीस एड फिल्म्स म्हाका ते म्हणटाले डू यू हॅव समवन हू कॅन टॉक एंड प्रमोट अबाउट इट. सो आय हॅड अ कनेक्ट. This infinity connections is basically only influencer marketing. It is not a digital marketing. I only give influencers to the brand, influencer packages. तातूंत भितर तुजे क्रीम इन्फ्लुएन्सर्स लायक बिग इन्फ्लुएन्सर रुद्र आसा आनी लॉट ऑफ बिग इन्फ्लुएन्सर्स आर देर. सो तांचो एक पॅकेज आसता अशें आसता. सो मागीर आय जस्ट थॉट ऑफ गोईंग इट वायड बाय रजिस्टरींग इट तशें. बट आतां तुका हे सगळें तुजें मार्केटींग एजन्सीचें जालें. तुजें पर्सनल लायफान म्हळ्यार तुजी मम्मा आमी सदांच पळयता रिल्सांनी. सो तिजें कितें लायक कशें आसलें तेन्ना तूं स्टार्ट केलें रिल्स करपाक? ना माय मम्मा वॉज अ सपोर्टर टू मी फ्रॉम द डे वन. तिणें म्हाका अशेंच केन्नाच काय म्हणूं ना की बाबा तूं हें करनाका. शी वॉज लायक अंटील यू डोंट ट्राय यू वील नॉट नो. सो जस्ट गो अहेड, पुश इट आउट. कितें जाता तें मागीर पळोवया. आय एम देर विथ यू. तशें आसतालें. सो टेल अस अबाउट युअर स्कूलिंग लायफ. Schooling life. So I schooled in the King's School, which is in Margao. So like I said, I was a very chaotic kid. शिकपाक म्हणटा तें
आवडनाशिल्लें बट कितें जालें मम्मा सदांच दाणो घेवनूच आसताली शीक. सो जस्ट नॉर्मल रँडम किड स्टोरी शी म्हाजी चलतालें. एंड आय वॉज व्हेरी एक्टीव इन स्पोर्ट्स. हांवें शॉर्ट पुटाक बीन इंटरस्टेट रिप्रेझेंट केल्लें आसा. मागीर प्ले बॅडमिंटन, स्विमींग. सो आय वॉज इंटू ऑल दीस एंड नाव आय एम डुईंग MMA, मिक्स मार्शल आर्ट्स. सो तें म्हाजें चालू आसता. सो कितें ना कितें आसताच म्हाजें चालू सिन्स चायल्डहूड गोईंग ऑन. सो तुवें आतां जशें म्हटलें पळय की तूं खूब क्लायंट्सांक मेळटा, तुजें इंटरेक्शन जाता. अशें कितें लायफान तुज्या चॅलेंज येयला लायक एक प्रोजेक्ट आसलो तुज्या आनी तेणी तुका खूब व्हडलें अशें लेसन दिवन गेलें त्या प्रोजेक्टान? अशें एक्चुली कांय जावना. म्हणल्यार तो उरुना असो कंप्लीट जाल्लो आसा बट इट टूक अ लाँग टायम पिरियड. म्हणल्यार इन दॅट टायम पिरियड आय अंडरस्टूड की बाबा असले लोक आसता आनी पाशेंस तुवें काडपा आसता की यू जस्ट कांट लॅश आवट ऑन देम. सम थिंग्स ते म्हणटा पळय टेक टायम्स, गूड थिंग्स टेक टायम. सो तशें मिनींग आय युजली मीट अ लॉट ऑफ बिजनस. म्हणल्यार म्हाज्याकून डबल एजीचे म्हाका लोक आसता. सो म्हाका मातशें डिफिकल्ट जाता टू अंडरस्टँड देयर मायंडसेट बिकॉज ते मातशे ओल्ड स्कूल आनी वॉट वी वर्क इज मातशें मॉडर्न टॅकशें. सो इट बिकम्स अ ट्रबल टू मी. बट नाव स्लोली द मुमेंट आय मीट पीपल खूब लोक मेळटात सो इट बिकम्स अशें बरें जाता. इट्स गोईंग. लेसन्स एवरी डे बेजीस मेळटा म्हाका की मेन थिंग इज ट्रस्टींग इज माय बिगस्ट. सो म्हाका कितें आसता तुवें अशें कोणी बरो म्हाजे कडेन उलयलो म्हाजें तें ऑटोमॅटीक मना येता बाबा हाका बरें करुया. बट गो टू सी द मागीर लास्ट इन दी एंड रिजल्ट्स मागीर. बट असो कितें इन्सिडंट आहा तुज्या कडेन लायक शेअर करपा सारको की अशें कितें जालां तुज्या वांगडा आनी सामकेंच तुका शॉक बसला तेजो? ना तशें लायक एक्झॅक्टली एनी इन्सिडंट लायक? एक फावटी आय वॉज इन अ सिच्युएशन, डू ऑर डाय सिच्युएशन तें सांगपाक शकता तुका. सो इट्स लायक एक क्लायंट अशें. दीस वॉज माय रियल इस्टेट थिंग. सो आय एम डुईंग रियल इस्टेट सिन्स द लास्ट 3 years. आय हॅव बीन ऑनलायन नाव. सो म्हाजे मोस्ट ऑफ दे आसा ते ऑफलायन क्लायंट्स फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली आनी गोंयचे खूब जाण आसात बिल्डर्स एंड दे आर गूड विथ मी. सो आतां कितें जाल्लें इज देर वॉज वन दी स्टेज इन गोवा बट ही इज अ गुजराती. तो म्हणपा लागलो पयलीं आपूण करता घेता म्हणपा लागलो. ताणें पयशे बी दिले म्हाका की ते टोकन दिवपाचो आसता. सो टोकन अमावंट दिलो, पेपर वर्क चालू जालें. सडनली ही सेड आपल्याक नाका पयशे परत दी. म्हणल्यार ते दिले आनी तो आतां दिवपाक सोदना. आतां तो म्हाजेर प्रेशर. नाव इट्स आयदर आय हॅव टू गीव माय ओन मनी ऑर नॉट. त्या दिसांनी म्हाजें सामकें घुंवलें बिकॉज सी इट वॉज समवेअर अराउंड 15 का 16 lakhs. इट वॉज अ व्हेरी बीग अमावंट. सो म्हाजें सामकें तें अशें ट्विस्टेड प्रेशर सामको. बट देन ही फायनली एग्रीड टू बाबा हां चलो ले लेंगे तशें जालें तें. मागीर हांव सुटलो. तशें जालें. हाव डू यू मॅनेज योर लायक सोशल मिडिया सायड आनी बिझनस सायड? Okay, so to be frank, this influencing and all actually started as a hobby. From my start, my motive was to be someone on my own and make good amount for myself. So कितें जातालें, my always focus from my childhood was starting a business, doing something. हांव एक दीस घरा बसलो जाल्यार म्हाका कितें जाता कळ्ळें. सो कितें जातालें बिजनस मिटिंग्स आय कीप ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी. आनी मागीर हे इन्फ्लुएन्सींग बी पार्ट ते एडजस्टेबल टायमिंग्स आसतात. सो दॅट इज वन गूड थिंग. सो दॅट्स हाव आय मॅनेज दीस एंड दॅट. एडिटींग एंड ऑल इज हांवूच करता, म्हाजे स्वताचे करता विडियोज एडीट. सो रातचे फ्रॉम 1 o'clock to 3:30 इज माय एडिटींग टायम पिरियड बिकॉज एट टायम इज थंड आसता तकली. आनी मागीर एक बरोबर 2-3 विडियो एडिट्स आसता. आय कीप इट टू दॅम. सो मिटींग क्लायंटल जाता मॅनेज. तुज्या फिडार आमी चडशे हेजे व्हिडियोज पळयला लायक प्रमोशनल व्हिडियोज. हय. नाव यू हॅव फ्रेंड्स लायक ते तुका क्रिटिसायज करना. आतां तूं तेंच्यांतलो तुका टायम मेळना आसतलो तेंकां टायम दिवपाक. सो ते तुका लायक ते हांव कितें करता जाणा तूं, आय कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ दीस. तूं आमकां घेवन वचना. सो एवरी प्रमोशनाक कितें आसता, नॉट ऑल जेवणाचें आसता पळय. टू बी फ्रँक कशें आसता, जेवण तुज्या मुखार इतलें दवरिल्लें आसता हांव तें खायना. लोकांक दिसता हांव खूब खाता म्हणून. इट इज जस्ट 1-2-3 bites फॉर टेस्टींग पर्पज आय ईट. मागीर तें म्हाका वेस्ट जाता तें पळोवपा जायना. सो वॉट आय रिक्वेस्ट द ब्रँड इज सी वॉट एवर यू आर गिवींग गीव दॅट मच ओन्ली. जस्ट गेटींग 2 of my friends. सो अशें 2 हांकां 2 तांकां अशें करून म्हणजे तें काबार तरी जाता. नाल्यार तें वेस्ट आनी म्हाकाय तें घरा घेवन वचपाक बरें दिसना म्हाका तें. सो तांकां हांवें तांचें तें मिटयता सगळें. बट तुका ती क्रिटिसायज करना अशें रे फाटल्या फाटी उलोवप जायना तुज्या बद्दल ऑर लायक आतां तूं खंय तरी फुडें सरता. थोडी आसतात पळय थोडे फाटीं आसता. ओडपी म्हणल्यार तशें. म्हाजें कशें आसा जाणा तूं,
म्हाका तें I will not know if someone is speaking about my back, but when I sense it, I just leave it right there. म्हणल्यार I just leave that person, no communication, just blank. Ghosting म्हणटात पळय तशें I just leave it, because म्हाका तांचे कडल्यान हें नाका आसता कित्याक केलें हें तें. That's a long story and I have no time for that, because when I do friendship I don't see it, म्हाका ती अशें business perspective पळयना. It's like you are with me, I'll make you grow along with me. That is how I work in both the fields. Now even if someone approaches ki baba I want to get into influencing, I say most welcome. Even if I get shoots and I'm not able to reach, I pitch that person, which very few do. So that's तशें फाटी उलयता म्हाका कळचेंच ना अजून सुद्दां. आतां But उलयता आसता न्हू आसतलें. थोडी जाणां अशी आशिल्ले but then just have nothing to say. It's just like okay, you're gone. रिलेटेड टू दीस लायक अशे ट्रोल्स कशे लायक ट्रोल जाता तुका ना, I have लायक not. पर्सनल बॅड कमेंट्स कोण तुका Nothing. मेसेजी करता Nothing. दॅट्स ग्रेट Nothing. आणि ऑल्सो वी हॅव सीन दॅट तुझे बनी वांगडा आणि प्रथमेश खूप बरे रिलेशन तुम्ही शेअर करता सो Actually आमचे कशें आसा, that way I have share very good relation with all the creators. पूण द थिंग इज बनी आणि प्रथमेश ते हांव सावथाक, आय स्टे इन मारगांव. सो प्रथमेश स्टेज इन शिरोडा. सो कितें जाता, आनी बनी स्टेज मदीं पिलार त्या सायडीन. सो म्हाका ते मदीं ते बरें पडटा सो आतां आमकां जेन्ना प्रमोशनां येतात पळय, वेन आय मेक शुअर सरावंडींग पीपल ऑफ माय ग्रुप ऑल्सो गेट अलॉंग विथ मी. सो वॉट हॅपन्स इज वेन वी वर्क टुगेदर इट मातशी एनर्जी एक बरी आसता. आनी बनी वेन वी शेअर लायक अ ब्रदरहूड बॉन्ड. In that case, I share a good bond with Rudra, my Karishma Kuku. These सगळे all creators are very good. तशें कांय ना, but just that I share a little more closer bond with these people, because आमचे कितें जाता vibe आणि तो humor sense matches, आणि आमचे ते व्हिडिओजच तशे आसता मातशे फनी आणि इट्स अ गुड ब्लेंड. चड तुमचे येवपाक लागले न्हू म्हणून ना कितें आसता, आतां एक जर प्रमोशनल व्हिडिओ आसलो आमकां तिगांक आयलो जाल्यार कितें जाता, आय टेक हिम एज अ पर्सन टू मी, he takes me as a person to me. So कितें जाता, it looks all around round and round तशें दिसता, but it's going good. बट डू यू थिंक एस जे आसा पळय कॉन्टेंट क्रिएशन आनी तुजे बिझनस आसा तो, वॉट डू यू प्रिफर दीस ऑर दॅट? I would say content creation has a very very high scope, more than business, out of Goa, not in Goa. Because कितें जाता, Goa is a very small saturated market. There are a lot of content creators who come. So कितें आसता, there is a wide creators, म्हळ्यार क्वॉन्टिटी चड आसा, सप्लाय कमी आसा म्हणटात पळय तशें. बट माय कस्टमर्स, आय मीन माय क्लायंट्स हू आय हॅव, दे नो मी, दे हायर मी फॉर दॅट वर्क, अँड तांचें तें काम जाता. सो तशें कितें आसा, इन गोवा इट्स व्हेरी लिमिटेड. बट द मुमेंट यू एंटर मुंबय अँड असले प्लेसीस, तांचे जागे चड आसा, लोक कमी आसा. So for them it is how you get paid in lakhs. Over here we, at least my highest pay for per video was 35,000. ताच्या वयर म्हाजें जावना केन्ना, at least for now, because it is multiple videos. So तशें. आनी business perspective म्हणल्यार mine is real estate business. So obviously I would choose this one because it's more of income आनी तशें. It's not that easy also how it looks. It goes a lot of, म्हणल्यार टायम तुजो खूब वता, खूब. म्हणल्यार एक क्लायंट येता, तो म्हणटलो हांव परां करतां, यू हॅव टू फॉलो अप. मागीर तो परां आसना, ताका मिटींग आसता, यू कांट शाउट एट हिम की बाबा तूं खंय रे. कमिटमेंट हांगा मातशें कमिटमेंटाचें खूब सामकें हें आसता, ट्रस्ट इश्यूज विथ द क्लायंट्स आनी तशें खूब त्रास. सो बोथ आर एट द डिफरंट पेज लायक. बट इफ कंटेंट क्रिएशन वॉज एज हाय एज इन मुंबय, आय वूड हॅव सेड कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज क्रिएटर्स, यू मस्ट हॅव सीन दॅट टिकटॉक बी आशिल्ले पळय, ते क्रिएटर्स आतां खंयच्या लेवलार पावला आनी हाऊ मच दे आर अर्निंग. इज अ वास्ट डिफरन्स बिटवीन बोथ द सिटीज, आय मीन स्टेट्स. बट तुका दिसता फूल टायम करपाचें हे जे आतां समज कोण करूंक सोदता जाल्यार? येस, आय वूड श्योरली से, बट कशें आसता, कंटेंट क्रिएशन इज ऑल्सो नॉट इजी. यू हॅव टू एडजस्ट एज पर पीपल. ते आमी म्हणटात पळय, लोक कितें चिंतता तें आमकां पडना, पण ह्या केसीन तुका लोक कितें चिंतता तेंच जाय आसता. So if someone who really wants to start dedicatedly, जाल्यार ताका first 1 year he has to do it free of cost to everything. Because ताका the marketing he has to build himself. He just can't directly jump in. So if someone is ready to do that and 100% dedication, then yes. एक पर्सनल असो क्वेश्चन हा,
पॉलिटिक्स हांव इनवॉल्व करूंक सोदिना पयलींच सांगता नो पॉलिटिक्स जस्ट लायक वी हॅव सीन यू विथ विजय सरदेसाय हय लायक मोर ऑफ लायक पिक्चर्स तेज्या वांगडा आसा सो तुका कितें तूं तेका रोल मॉडल म्हणून पळयता हांव ऑर तो म्हजो म्हणल्यार ही इज डेफिनेटली माय रोल मॉडल अँड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माय पॉलिटिक्स लायफ जर म्हणलें जाल्यार आय एम अ यूथ लिडर फ्रॉम द सावथ सो म्हाजें कितें आसता आय एम ऑलवेज इंटू इलेक्शन्स आनी हें तें म्हाजें चालूच आसता सो ल्हानाचो व्हड यू कॅन से आय हॅव बीन विथ हिम सो ऑल माय लायफ आय हॅव ऑलवेज सीन विथ हिम अँड सीन हिम एज अ रोल मॉडल म्हणल्यार कशें आय लायक द वे ही यूज अ शार्प वर्ड्स he's thinking and all of those things is to another level so he will always be my role model and politics is something I really like but I like it until student level because that's what I have now. I was the GS of Damodar College. After that I have elected 4 times Damodar College plus university elections जे असता थंय आमी जिखिल्ले आसा so political meaning he as a role model चितूनच I have gone ahead and for now success rate is at least 100%. So that's why you will see me always because I like to be with him. I keep studying him. He keeps teaching me a lot of things and it's good to learn from a role model who's teaching you a lot of things. सो माझा तुका लास्ट क्वेश्चन एक मेसेज एज अ एंटरप्रेन्योर और एक कितें म्हणूंक शकता तो Mix. लिडर Mix. सगळे हय Mix, सगळे mix. मिक्स म्हणून कितें सांगूंक सोदता तूं सगळ्यांक Okay, so first of all, to the youth, I have seen a lot of breakup stories, love stories going on. Not against it. Okay, I also had a girlfriend. Not there. That is a different story. But then I have seen आता ते खूप even आता video viral झालो that Sairaj आणि ते I felt really bad about it because you dedicate so much and you end up but I would say तुका मम्मा पप्पान इतलो व्हडलो केला not to die for a girl definitely and I am a person who has a vision of making money so I would give them a message that make money and then do whatever you have to do because see your parents grow you because they want you to be shining somewhere so तुही त्या लेवलार आसा you have to go above your parents level because that is what they want so my only message to them is when you're growing you should grow higher but you should not forget your grounds म्हणल्यार तो इगो एटिट्यूड घेवन कोण खंयच पावना whatever it is has to be clean slate that's all you make money and grow your life live a lavish life आय थिंक सगळे जाणांनी आयकून घेतली कितें म्हटलें तुवें तें अँड थँक्यू सो मच तूं येयलो म्हणून Most इतल्या welcome. पयसल्यान आमचे कडल्यान टायम काडून तुजो thank you देव बरें करूं thank you तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर